देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयलें वाचप धर्मदूतांच्या इतिहासांतलें आनी मातेवाचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जाला. हालेलुया. आमची आख्खी पवित्र सभा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो दीस 8 दीस भर समोर उमता आनी दर एका दिसा आमकां आयकूंक मेळटलें जेजू आज पुनर्जीवन जाला. 8 दीस पर्यंत जेजूचें पुनर्जीवनपण आमच्या विश्वासाक खरो म्हणूंक कितलें गरजेचें तें आमकां पवित्र सभा दाखोवन दिता. मोगाळ भाव भयणांनो, आमी सगळे आनंदान भरल्या आनी आमी विश करतना 8 दीस पासून हॅपी इस्टर म्हूण विश करूंक जाता. मोगाळ भाव भयणांनी, म्हजे कडेन एक प्रस्न आसा. केन्ना तरी आमकां नोसाय जाल्या काय? कोणाचेरूय नोसायेन भरल्या? हॅव वी बीन जेलस ऑफ एनी वन? आमी सगळे नोसायेन भरता. वी गेट जेलस ऑफ पीपल. आमकां जेलसी जाता आनी धाकट्या धाकट्या कारणाक लागून आमी जेलस जाता. शेजाऱ्याक कोण तरी आयलो आनी आमकां हटकूंक पासून ना आनी तसोच परत गेला. आमकां नोसाय जाता, आमकां राग येता. आनी केन्नाय तो मनीस आमकां मेळत जाल्यार तूं बरो तांचे कडेन वेता, आमकां मेळूंक येना, आमी नोसायेन भरता. कोण गिरेस्त आसा तांची आमकां नोसाय जाता. दुसऱ्यां कडेन आसा आमचे कडेन ना, आमकां तांची नोसाय जाता. कोण खूब काम करता, रेस्ट घेना, तांची आमकां नोसाय जाता. कोण व्हडल्या पोजिशनाक आसा तांची नोसाय जाता. कोणाच्या शेतान खूब पीक जालां तांची नोसाय जाता. सगल्यांची नोसाय जाता. व्हडल्यांची नोसाय जाता, धाकट्यांची नोसाय जाता. भुरगीं पासून बरी शिकतात दुसऱ्याच्या घरांतली, तांची नोसाय जावंक शकता. आमच्या घरान पासून कोण कोणाचो सुबेज मोग करता, तांचो राग येता, तांची नोसाय आमकां जाता. मोगाळ भाव भयणांनो, नोसाय आमचें जिवीत इल्लें देवाचें उणेंपण हाडटा. बरें वायट करता तें, बरें करिना. जाता तें आमची नोसाय आमचे भितरली आमी काडूंक वावरूंक जाय. तेन्ना आमी देवा सारके, देवाक जाय तशे, देवाक मानता तसले मनीस जावंक पावतले. आमकां उगडास आसा, जेजू जल्माक आयलो बेथलेहेम गांवांत. हेरोदाक जेन्ना हाची खबर कळ्ळी ताका राग येता, ताका नोसाय जाता. कित्याक ताका सांगलोलें की कोण तरी व्हड मनीस ह्या गांवांत जल्मूक येवचो आसा. खबर कळ्ळ्या उपरांत तो आपल्या शिपायांक धाडून 2 वर्सां खाला कोण आसलो त्या सगळ्या भुरग्यांक मारूंक लायता. घडये तो मनीस जो जल्माक आयला तो व्हड जायत आनी म्हजें रायपण घेयत, ताका नोसाय जाली. नोसायेन लोक कितेंय वायट करूंक शकता, मारूंक पासूंक शकता, जाय तें वायट करता. बंदखणीन पासून पावल्ले आसता, चोरूंक पासून शकता. नोसाय एकदम वायट. जेन्ना वडिलांक, महायाज्ञिकांक, जाणकारांक खबर कळ्ळी की जेजू पुनर्जीवन जाला आनी सगळ्या शिपायांनी ते सांगलें तांकां तो कसो पुनर्जीवन जालो. ताणेन आपली फातर काडली आनी तो समाधींतल्यान भायर आयलो आनी आतां तो शिपायांक मेळून गेला. हें खऱ्यांनीच घडलें. तांकां नोसाय जाली. आदी फुडेंच ते ताच्या फेवरान नासले, पूण आतां तो खरेंच पुनर्जीवन जाला हें कळ्ळ्या उपरांत ते नोसायेन भरून एक काणी तयार करतात आनी सगळ्याक शिपडायतात. ह्या दिसांनी आमी फेक न्यूज हे जायते आयकता. फेक न्यूज आयल्या उपरांत सगळ्यांच्या मनान दुबाव येता, कन्फ्युजन जाता. खंयचे सारके, खंयचे सारके न्हय, खंयचे वायट, कांय कळना. एक सारके करून धाडटात आनीक सुटावे करूंक आमकां वेळ आसना वा आमकां जाणविकाय आसना. आमी जायते पावटी वायट ते पासून खरें धरूंक शकता.
अजून पासून मोगाळ भाव भयणांनो, जे वाईट कोरणी, वाईट काणी जी पसरलेली ती आमच्या संवसारांत आसा. जायते जाण जेजू मानून घेनात, जेजूचे हे पुनर्जिवनपण मानून घेनात. मागुया देवा लागीं मोगाळ भाव भयणांनो की संवसारांत जेजूक मानून घेवंक. खरो देवाचो पूत जी देवान ताका पुनर्जिवन केलो, तो आमच्या खातीर मेलो, आमच्या खातीर ताणें सोंसलें. हे सगळ्या संवसाराक ही बरी खबर पावूंक आनी सगळ्यांनी मानून घेवंक आमी देवा लागीं खेरीतपणी मागूंक जाय. दुसरें, आमचे कडेन मागूंक जाय, आमी मागूंक जाय की आमचे भितरलें ही नसाय, ही जलसी कोबार जावंक. आमी खरे देवाचे भुरगे कशे एकामेकाच्या मोगान जिवंक आमकां कशी आसूंक. मागुया. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी आयचो नियाळ केलो देखून सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी परत मेळोसोर खुशाल राव आनी देवाच्या मोगान राव.